फायनली कितें जाता, एक कोमुंदादीन कंप्लेन केली, एक प्रकरण भायर आयलें. हाजे पयलीं लोक मुखार येतात, अरे आपल्याला जमीन गेली आयली. बट जेन्ना आर्कायव्सा सारकी डिपार्टमेंटा भितरल्यान फॅब्रिकेशन जाता, मॅन्युपुलेशन जाता, तेन्ना हाजी एंटायर स्कोप कितलो आसा आनी कितली जमनी तुगेल्यो अश्यो लोकांच्या हातांतल्यान गेल्यात, जेन्युइन मनशांच्या हातांतल्यान गेल्यात, हें कशें सोदून काडपाचें? पळय, हो जो इशू आसा की लँडाचे विशय जो ग्रॅबिंग हे पयलीं पासून चालू आसा. हे सगळ्यांक आमकां खबर आसा. एखादी 1 or 2 प्लेसीस वो 2 शेजाऱ्या भितर वो एका गांवांत जाता. जशें आमचे दोतोर सामंतान सांगल्या प्रमाणे जेन्ना गोंयच्यो लँड रेट्स वाडल्यो तेन्ना हाजो हो विशय थोडो इल्लो वाडलो. आतां कितें जाला की स्कॅर्सिटी ऑफ लँड आसा. देर इज मोर डिमांड, लेस सप्लाय. वॉट एवर लँड इज अवेलेबल कोमुलाचे आसा. सो हो फ्रॉड आसा तो सगळ्याक पसरला. पूण म्हाका दिसता ह्या गेल्या 2-3 वर्सां म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान फर्स्ट टायम जेन्ना SIT इस्टाब्लीश केली आनी ह्यो खुबश्यो लँड ग्रॅबाच्यो केसी भायर आयल्यो. आमचे तुलय बाबान म्हणलें आसा की SITन काय करूंक ना. आय हॅव सम फिगर्स अँड द फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ. एक म्हणजे सध्या प्रेझेंटली 30 केसी SIT इन्व्हेस्टिगेट करता. तांच्यो FIR ट्रान्सफर पुलीस स्टेशनान ऑलरेडी 8 केल्या. 12 केसींनी चार्जशीट फायल केला कोर्टान. थोड्यो हायकोर्टान स्क्वॅशूय केल्या आसतल्यो. पूण 41 लोकांक टील डेट अरेस्ट जाल्ले. आउट ऑफ टोटल 82, 41 पर्सन हॅव बीन अरेस्टेड. भितर 6 पर्सन आर गव्हर्नमेंट सर्वंट. 3 जाण तुमी म्हणला अशा प्रमाणे 3 पीपल वर फ्रॉम आर्किव्ज अँड आर्किओलॉजी. ओके, एक सब रजिस्ट्रार आनी 2 जाण मामलेदार ऑफिस. हे गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक SITन अरेस्टूय केला. ताजें इन्व्हेस्टिगेशनूय चालू आसा. एखादी आनीकूय फुडें जायत. काल पयर आनीक केस आयली. जर आनीक लोक इनवॉल्ड आसा, आनीक भितर वचपाक जाय, SIT वील गो इन टू इट. एंड द EDचे रेट म्हणटा पळय पडल्या इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ दीस केसीस कमिंग टू SIT. आनी SIT तर्फेच हे आतां ED जे एक्ट करता is a byproduct of the SIT investigation all these complaints. So far there are 723 complaints that have come to SIT. भितरले 50 जाण आतां ऑलरेडी अंडर इन्क्वायरी आसा. थोडे एखादी डिस्पोज जाला आसतले. सो बिकॉज दीस SIT हॅज बीन इस्टॅब्लीश, मोर कंप्लेन्स आर कमिंग, मोर म्हणून तुम्ही हे सगळे जाता म्हणटात. आणि ताजें कामूय चालू आसा. देर इज अ डिटरन्स ऑल्सो. आतां गव्हर्नमेंट ऑफिसर सुद्दां अरेस्ट जाले. सो आय थिंक गव्हर्नमेंट इज डुईंग इट्स बेस्ट. त्या भायर फुडें कितें जावपाक जाय हातून व्हेरी क्लॅरिटी आसा गव्हर्नमेंटाची की वी आर सेवींग नोबडी. द CM आनी ताजे अंडर जो टीम आसा ताका कोणाक वाचोवपाचें हातून कांय ना. हो उद्देश सारको स्पश्ट दिसता ह्या फिगरान की हुएवर इज गिल्टी वील बी पनिश्ड, इन्व्हेस्टिगेटेड अँड पनिश्ड.